गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून म्हापशे गिरी वाठारांत उदक सांचून रावला। रस्तो पुराय उदकान गेला, देखून रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक बरेच त्रास जातात। शाळेच्या भुरग्यांक उदकांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा। दोपारभर उदक सांचून राविल्ल्यान कांय जाणांच्यो गाडयो रस्त्यार बंद पडल्यो। महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान कांय कडेन मातयेची भर घातल्या, ताका लागून उदकाक वचपाक वाट मेळना। ताका लागून हें उदक सांचून उरलां। ना डेफिनेट कितें सरकार काय म्हाका दिसता ह्या हितून हेल्प करचें ना, पूण हांव पर्सनली म्हाजे कडेन कितें जाता तो तांकां हेल्प करता। डेफिनेटली कोणान कितें आसचें जाल्यार म्हाका सांगता। म्हाका दिसता आख्खो फुडलो आतां त्या दिसांनी WRDन आमकां अश्योर केला की जो तार रिवर म्हणटात आमी तो जी स्ट्रीम आसा ते दोनूय सायडीचे जे रिटेनिंग वॉल आसा ते बांदून काडटले आनी थंय गरज आसा की थंय डिसील करून जी माती भरल्या जे हे लेवल सामके कमी जाल्ले आसा ते खणून काडले जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या दिसांनी सगळे चालीक लागतले। हे करपाक लागून म्हाका दिसता एस्टिमेट व्हडलो आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की अप्रॉक्सिमेटली 100 crores तेंच्यांनी फुडें प्रोजेक्ट पास केला आनी तो चालीक लागतलो म्हणून। सो आशा भरगयता की तो जातलो आनी हे सगळे विशय जे आसा ते सुटका जातले।